गोंयच्या मायनिंगाचेर केंद्रा कडेन चर्चा करतलो आनी जून म्हणल्यार मायनिंग धोरण थारायतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलां। ओडिशा सरकारान मायनी परत सुरू केल्यो तश्यो गोंयांतूय मायनिंग सुरू जातल्यो काय कितें असो प्रस्न मिडियान केल्लो। जाल्यार ओडिशांत केलां तशें मायनीचें सेकंड रिन्यूवल गोंयांतूय जावंक शकता, मात गोंय सरकाराक कांय गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो अशें कायदो तज्ञ म्हणटात। ओडिशान जे सर्क्युलर काडून थर्ड रिन्यूअल करपाचे मायनिंगेचे हे केला, सेम पॅटर्न कॅन बी प्रॅक्टिसिंग गोवा। I don't say anything until I discuss the matter with my government at center. तांचे कडेन वतकच आमची हे जातले कितें म्हणटा ते कितें ती पॉलिसी जातली। I had been very clear by end of June म्हणला। ओडिशा सरकारान मायनी चालू केल्यो ते भशेन गोंयांतूय मायनीचे सेकंड रिन्यूवल जावंक शकता, मात गोंय सरकाराक सगळ्यान पयलीं मायनिंग पॉलिसी जाग्यार घालची पडटली। गोंयच्या खणींचे पर्यावरण दाखले काडून घेतल्यात। गोंय सरकारान घाल्ली बंदी अजूनय आसा। ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्या उपरांतच गोंयान लिजांचे सेकंड रिन्यूवल जावंक शकता अशें आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन प्रुडंटाक सांगलें। In our case, the Goa government has to first come out with a mining policy because they have told the Supreme Court that they will decide these issues based upon such a policy to be formulated. Secondly, our environmental clearances have been set aside and the Supreme Court has upheld the setting aside of the clearances. And in any case, the Goa government's order on ban on mining still stands. Now all these things will have to happen, and only after these things happen, it can be said that the Goa government can come out with a order whereby the grant of leases could be done. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र आशिल्ल्यान गोंयांत घडपी गुन्यांवाचे प्रकार आनी पद्दती बदलत चल्ल्यात। त्या खातीर गोंय पुलिसांनी सक्षम जावंक जाय अशी सुचोवणी मुखेल सचिव बी विजयनान केली। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत पासिंग आउट परेडीन मुखेल सचिव उलयतालो। पीटीएसाचे प्रशिक्षण पुराय केल्ले 638 पुलीस कॉन्स्टेबल ब्रेस्तारा सावन पुलीस सेवेत रुजू जाले। वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत बिरेस्तारा पासिंग आउट परेड जाली। मुखेल सचिव बी विजयन मुखेल सोयरे आशिल्ले। ह्या वेळार 638 पुलीस कॉन्स्टेबलांनी कवायत केली। प्रशिक्षणात बरी कामगिरी केल्ल्या पुलिसांक पुरस्कार भेटयले। Goan society is changing very fast. Over a period of time, the nature and the form of crime has also been changing in Goa to the changing times. Being an international tourist destination, the police in Goa is not just interested with the atypical policing, but also carries with them special responsibilities, as I just mentioned. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्राचो दर्जो वाडयला अशी माहिती गोंयचे डीजीपी मोहनान दिली। The training curriculum, as designed by the Bureau of Police Research and Development, has been implemented totally here, which is universally accepted as a model training syllabus for the country. The training implemented in this center for recruit constables is aimed at developing discipline, commitment, and the sense of humanity in them. वाळपयच्यान प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। शिरोडा रायतूर पूल बांदपाची येवजण सरकारान रद्द करची म्हणून रायचे लोक मागतात। बुधवारा राय सांतेमळार जाल्ल्या खासा बसकेंत ही मागणी केली। राय आनी राशोल ह्या दोनूय पंचायतींनी मेळून ही खासा सभा आपयल्ली। थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स बसकेक आशिल्लो। शिरोडा रायतूर पुलाक विरोध करपा खातीर राय सांतेमळार बुधवारा एक खाशेली बसका जाली। ह्या बसकेक थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी राय आनी राशोल पंचायत वाठारांतले लोक हाजीर आशिल्ले। The Rashol-Shiroda bridge alignment along with approach roads should be scrapped as the villages of Rashol and Raya have no major district road. The village roads do not have the capacity for traffic from Shiroda, Panchwadi and Darbandara, which will result to accidents and loss. Demolition of houses and compounds and religious structures, heritage structures, Harzan lands. Pisciculture as well as paddy fields will be affected. शिरोडा रायतूर पूल जाल्यार बेळगांवची येरादारी ह्या पुलावेल्यान येतली अशी भिरांत झेवियर फेर्नांडीसान उक्तायली। जो
लोंडासान येता तो तेज्या फाटल्यान दारबोंदराच्यान पास जाता आनी कोणाकूय मडगांव येवपाक जाय जाल्यार ते हायवेयान स्टेट हायवे 4 जो मागीर नॅशनल हायवे 4 जो स्टेट हायवे 5 जाता तो उसगांवच्यान येवचें पडटा आनी जेन्ना ही ब्रीज जातली जो ट्रॅफिक त्या वाटेन येता ते दारबोंदराच्यान एक रस्तो कोत्तले आनी शिरोडेच्यान ह्या वाटेन येतले. शिरोड्याचो आमदार म्हादेव नायकाक शिरोड्याची उदरगत करपाची असल्यार बोरयेचो पूल सारको करचो अशी सुचोवणी रायतूरचो सरपंच जोजफ वाजान केली. रायच्यान दत्तप्रसाद नायक. घेवया एक वेवसायीक विसप.